आग्यार ग्राउंड फोंडा तिस्कांगा चवथीच्या निमतान फोंडा शॉपिंग उत्सव हे 12 दिसाचे प्रदर्शन घडोवन हाडला। घराच्या सजावटीच्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन फोंडा शॉपिंग उत्सवान चालू केला। लोकांचो ताका उपाट प्रतिसाद लाभला। घरात उपेगाक पडपी वस्तू, लाकडी सामान, खावपाच्यो वस्तू आणि हेर सजावटीच्यो वस्तू अशे तरेतरेचे आयटम विकपी स्टॉलां चवथीच्या निमतान फोंड्याच्या आग्यार ग्राउंडार प्रदर्शनाक दवरल्यात। वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी आपली स्टॉलां लायल्यात आणि तांकां उपाट प्रतिसादय मेळटा। 19 तारखेक चालू जाल्ले हे प्रदर्शन ऑगस्टाचे 30 तारखे मेरेन चालू उरतले। लोकांनी व्हडा संख्येन ह्या प्रदर्शनाक येवन तेंको दिवचो अशें नगरसेवक वेंकटेश नायकान मागला। आयकात। फोंडा शॉपिंग उत्सव हो आजच्यान हांगसर हो सुरवात जाला आनी तेजें उदघाटन जें आसा ती म्हाज्या हातीन तेणी केल्ली आसा। तेन्ना हांगसर हे चतुर्थी दिसांनी आमचे फोंडेकार भावांक बरे पैकी सवाय भितर सामान मेळपा खातीर प्रत्येक वस्तू जी आसा हांगा प्रदर्शनात दवरलेली आसा तेणी एक्झिबिशनाक आनी त्यो बरी सवाय भितर मेळच्यो त्यात आनीक लोकांचो जो बर्डन आसा लोकांचे चवथीक चड बर्डन आसा तो एक कमी प्रमाणात बर्डन येवन हांगसरल्यान तेणी पळय हितून ह्या सेलान तेणी आयज हें दवरलां ते प्रत्येक हेजेर डिस्कावंट आसा। खंयचे जे 50% डिस्कावंट आसा, खंयचे 25% डिस्कावंट आसा, खंयचे प्रोडक्टाचेर 30% डिस्कावंट आसा, अशे डिस्कावंटाचेर तेणी हो सेल हांगसर लायल्लो आसा। तेन्ना हे सेलाचो आमच्या फोंड्या तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक भरपूर तेजो फायदो जातलो आनी त्याच बरोबर सेलाकूच न्ही त्या बरोबर सायडीन पळयलां आसतलें की पळय सरावंडींग एरियेक ते भुरग्यां खातीर एंटरटेनमेंट जर पेरंट्स जर भितर परचेस करपाक गेले जाल्यार भुरग्यांक हांगा एंटरटेनमेंट आसा आनी असो एंटरटेनमेंट करपा खातीर तेणी हो फुडाकार घेवन हो पळय आज हांगसर हो सेल आनी एक्झिबिशन भरलां। तेजे खातीर हांव तांकां मागतां की लोकांनी सगळे फोंडेकारांनी ह्या सेलाक तांकां येवन भरघोस प्रतिसाद दिवचो आनी जेणे करून फुडें सुद्दां लोकांक जाय तशें तेंचे कडल्यान वस्तू हांगा जाय ते बरे हितून मेळपा खातीर ते फुडें सहकार्य करतले आनीक फोंडेकारां खातीर एक बरो हो चवथीच्या काळान हो एक तांकां हो सेल हांगसर लायिल्लो आसा। त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की तुमी तेजो हांगसर येवन बरो प्रतिसाद घेवचो तांकांय तुमी उत्सुकता दिवची की हेजे फुडें सुद्दां आमी त्यांनी आमकां बरे पैकी प्रोडक्ट हाडून हांगसर आमच्या लोकांक दिवचे आनी त्या लोकांक आमकां ती घेवपा खातीर एक सवलत मेळची। 30 तारीख पर्यंत आसा, चवथीच्या आदलीस पर्यंत आसा आनी त्या खातीर चवथीची खरेदी करपाक लोकांक बरें पडटलें आनीक तेजी सोयी लोकांक बरी जातली कित्याक पार्किंग वेवस्था सुद्दां हांगसर बरी आसा आनीक त्यामुळे हांगसर सगळें एक लोकांक बरे तरेन सगळे वस्तू मेळटल्यो। गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने आम्ही हो एक्झिबिशन ऑर्गनायज केला। 3 तारीख ऑर्गनायज आम्ही केला 19 ते 30 तारखेपर्यंत। ह्या एक्झिबिशनान जायते वरायटीज आसा जशे फर्निचर हा, सोफा हा, जशे कपड्याचे वरायटीज हा आणि अशे खावपाच्यो वस्तू हा आणि अशे खूब वरायटीज आम्ही हाडलेले आहा स्पेशल चवथी लागून। हांव मागता सगळ्या कडेन तुमी येवचे आनी खरेदी करची। तशेंच ह्या एक्झिबिशनान भुरग्यांक खेळपा लागून जायते आयटम्स आसा आनी ह्या चवथी निमित्ताने आम्ही ऑर्गनायज केला। तर मागता तुमच्या कडेन सगळ्यांनी येवन हेचो तुमी आनंद घेवचो। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।